जे आता गव्हर्मेंटान के ऑर्डर काय ना पण तरी पण जे पब्लीक जे आसा न्ही ते फक्त अफवा उठयता की 10 रुपया हे चलना म्हणून. आमी खूब कडेन आमी घेता शॉपार आमच्या, पूण बाकीचे शॉपवाले सुद्दां घेवपाक फाटी फुडें रावता. तशेंच बशीर गेले ते सुद्दां म्हणटा हे चलना अशें म्हणटा लोक उठयता. ते हे जे कितें करता लोक पब्लीक न्ही ते गव्हर्मेंटान तेच्यावर कितें तरी फैसला लावपाचो आनी पब्लिकेक कितें तरी निदर्शन सांगून तेंची ही अफवा बंद करपाची. लोकूय घेयना, लोक म्हणटा हे चलना आमचे कडेन कोणूच घेयना. तेन्ना हे कितें करपाचें आमी 10 रुपया घेवन. ते खातीर लोक हे घेवपाक फाटी फुडें करता. आमी घेत जाल्यार आमचे कडेन लोक घेयना. आमी मार्केटान गेले काय ना आमी कितें सामान हाडून ते म्हणटा कितें हे नाका दुसरे पयशे दी म्हणटा. नाका म्हणटा 10 रुपया दी म्हणटा ना 100 रुपया दी म्हणटा, नोटी दी म्हणटा. कित्याक म्हणटा ते म्हणटा आमचे कडल्यान लोक घेयना म्हणटा. पूण आतां कशें कितें करपाचें कांयच समजना आतां कोणाक दिवपाचें तें. शॉपार दिवन घे वचत जाल्यार कोण घेयना. पॅसेंजर आमकां दिता आमी घेता ते. पॅसेंजर आमकां दिता आमी घेता. हेच पॅसेंजराक आमी दुसरे फाटी दी जाल्यार ते घेना. शॉपार दी जाल्यार ते शॉपार घेना. कोण चलना म्हणटा ते. म्हाका दिसता एक म्हयनोभर जाला आतां. हय पयलीं घेताले कोण. हय आतां सागळी सुद्दां शॉपार घेता. सागळी घेता, माशेलान घेता, पणजेच माशेलान घेना. हय सागळी घेता. पयलीं म्हणून तेंच्यानी घेना. पयलीं अशें शॉपार घेताले ते. बँकेन सुद्दां घेता कोण आतां. हांगाच घेना शॉपार. सागळी सगळे शॉपार घेता. पॅसेंजर लोक आमचे कडेन हाडून 10 कॉइन दिता. आमी कंडक्टर सांगता तुमी घ्या. जेन्ना आमी पॅसेंजरांक दिवंक वयता ते म्हणटा चलना. आनी चलना म्हणजे चलना असो गव्हर्मेंटान हेंच दिवंक ना न्हू. पूण हें अशी ऑफर जाल्या पळय तेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. एक पेपरार तुमच्या कित्याचेर तरी हें दिवन 10 रुपया कॉइन घेयना अशें म्हणूंक जायना. अशें कितें तरी हें जावंक जाय. लोकांक त्रास न्हू. लोक म्हणटा बंद जाल्या. पूण कोणाक बंद जालो कोणी सांगला म्हणल्यार कोणाक कांय खबर नासता. 6 म्हयनो तरी जालो. पयलीं चालू आसलें. आमी आतां घरा कडेन आसा हाडून ना म्हणजे कोण घेना. 200 रुपया आसतले म्हणजे 200 तरी कॉइन आसतले. ल्हान बँको सुद्दां घेवपाक मातशो कडमडटा. हय ह्यो स्टेट बँक बीन त्यो नॅशनल बँक त्यो घेता. ते निमित सांगता मेजपाक त्रास जाता न्हू अशें सांगतात. पैसेंजर लोग कॉइन देता हमको, उसको कॉइन दूसरे पैसेंजर को देने को जाता है ना, वो लोग लेता नहीं चलता बोलता है. वो लोग देता है पर चलता नहीं बोलता है. कॉइन हम लोग बहुत है, मेरे पास 800 रुपये जमा किया मैं. सांग 10 रुपया कॉइन कित्याक घेयना? पब्लीक घेयना. कित्याक घेयना? कित्याक घेयना ते म्हाका खबर ना न्ही. कित्याक तुका नोटीस येयला कसलोय गव्हर्मेंटाचो? म्हाका नोटीस येयला लोकांक घेवपाक. तूं पोस्ट मास्टर तुजें नांव कितें पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर धर्मपुरी. नांव कितें तुजें? नांव सांगपाक तुका गरज ना. कित्याक नांव सांगपाक गरज ना? ना आ? नांव सांगपाक गरज ना. मागीर तुका नांव सांगपाक गरज ना? ना काय गरज ना. कित्याक गरज ना? सांगलें जाता. पोस्ट मास्टर धर्मपुरा जालें इतलें सांगलें पुरो. बरें हे 10 रुपया कितें कोण गव्हर्मेंटान नोटीस धाडल्या? बँकान नोटीस धाडल्या? कोण नोटीस? हूंय दिल्या. पब्लीक म्हाका कितें सांगता हांव पब्लिकू न्हू. हांव घेता न्हू पळय. हांव तूं मुको दी. हांव 4 दी आहले तुकडे. हांव घेता तुजें. हांव दिता. हांव घेता न्हू. पब्लीक घेयना म्हणून पब्लीक हांव मरे. म्हाका 10 आहले दी तुकडे. हांव घेता 100 रुपया नोट हांव दिता तुका. तूं दी. सांग मरे. सांग ना. दी मरे आहल्यार दी मरे. आनीक कोण लोक रे तो? नांव सांग म्हाका. कोण लोक घेयना तो? कोण लोक घेयना म्हणजे घरून दवरल्या. मागीर तूं नांव बरोवन धर न्हू आनी मागीर सांग न्हू. लोकांनी सादूर रावचें हे खातीर 10 रुपयांच्या खरे आनी डुप्लिकेट नाण्यांचो फरक पळयात. खरे नाण्याचे 10 स्ट्रिपी आसात, डुप्लिकेटीचेर 15. खरे नाण्याचे 10 नंबर नाण्याचे सकले वटेन आसा, डुप्लिकेटीचेर मदीं आसा. खरे नाण्याचेर र हे सिंबॉल आसा, डुप्लिकेटीचेर तें ना. खरे नाण्याचेर इंडिया आनी भारत हे दोन्ही वटांनी हिंदीत वेगळें बरयलां. डुप्लिकेटीचेर इंडिया आनी भारत नाण्याचे वयले वटेन तेंकून बरयलां. रिझर्व्ह बँकेन सगळ्या बँकांक 1 एप्रिल मेरेन लीव घेनासतना काम सुरू दवरपाचो आदेश दिला. सगळ्यो सरकारी बँको आनी कांय खाजगी बँकांक सुटयेच्या दिसाय काम सुरू दवरपाक रिझर्व्ह बँकेन सांगलां. लोकांक सरकारी अर्थीक वेव्हार करपाक आनी टॅक्स भरपाक सोंपें जावचें म्हणून रिझर्व्ह बँकेन हो निर्णय घेतला. पुडंटा खातीर विजय ओमकार फळारी.